बोरियेच्या नव्या पुलाक लँड एक्विजिशन प्रती एक हायकोर्टाची स्टे परवानगी घेवचे पयलीं झाडां मारूक वा कसलेंय बांदकाम करूंक मनाय। दिवचलच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरात लेजर व्हेरिकोज व्हेन्स उपचार सुरू। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी उक्तावण। बेकायदेशीर एफआयआर प्रकरणात पोलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटीची ओल्ड गोयच्या पीआय आणि पीएसआयक नोटीस। 7 सप्टेंबराक कागाळीचेर सुनावणी। 31 जुलयाक सोपता नुस्तेमारी बंदी काळात घरा गेल्ले कामगार येवंक नाशिल्ल्यान बोटकार चिंतेत। नुस्तेमारी लांबणेर पडपाची शक्यताय। दयानंद बांदोडकर मार्गावयल्यान सांता मोनिका जेटीक जोडपी प्रस्तावित फुटब्रिजना व्यवहारीक रद्द करपाचो सरकाराचो निर्णय। चलत भोंवतल्यांक सध्याचो अंडरपासूच सुरक्षीत। नीट पेपर फुटीचो मुद्दो उरलो कुशीक। मनुस्मृती आरएसएस मुद्द्यावेल्यान विरोधकांनी राज्यसभेत घातलो बोवाळ। पॅलेट गनान जखमी जाल्ल्या आंदोलकांचेर करात उपचार। सुप्रीम कोर्टाचो दिल्ली सरकाराक आदेश। एमपी, गुजरात, यूपी, बिहार धरून 16 राज्यांत धोग्यांनी पावस। उत्तराखंडात भुईघसरण, गाडयो व्हांवल्यो। आसामात हुंवाराक लागून 78 जाणांक मरण। नेपाळात जातीय हिंसाचार, दोगांक मरण। कर्फ्यू लागू। कावड यात्रेवेळार डीजे लावपावेल्यान जालो वाद। अमेरिका इराण युद्धात पहिलेच फावट इजिप्ताचेर हल्लो। एमिरेटा बंदराचेर ड्रोन हल्लो। गॅसीन भरिल्ल्यो 2 बोटी उजाचे भकीक। इराणाचेर आरोप।